मोगाच्यानो सांजुदाचे पुनशेत पक्षिकेरे दिरुक्तर बाप मेल्विनाचे प्रणाम। या पुणतळाची वार्षिक महापर्व ऑक्टोबरच्या 28 तारखेर आम्ही आचरण करता। या परबेक तयार जावन 2 दिसांचे रेतीर यस ऑक्टोबरच्या 6 आणि 7 तारखेर सकाळी 9 तो संजेर 5 वरांपर्यंत आसतली। हे रेतीर दितात डिवाइन मर्सी रेतीर पंगड बांद्रा ईस्ट मुंबई, ब्रदर प्रकाश, फादर नोएल मस्कारिनस आणि पंगड हे रेतीर दितात। 8 तारखेर शनिवार संजेर तावन आयतार सकाळी पर्यंत हांगासर जागरणाची रात आसा। भवतान जेजू लागीं सरया, जेजूचे बेसांव जोडया म्हणल्यार देवाकाल ही रात जागरणाची रात आमी संभ्रमता। ही जागरणाची रात चलोवन व्हरतात मनादी बाप आल्बान सोजो रेक्टर सालोरेसाचे पुनशेत कारकोळातूर, मनादी बाप अब्राम डिसोजो एसवीडी दिरोक्तोर डिवाइन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की, तशेंच ब्रदर प्रकाश आणि पंगड डिवाइन मर्सी रिट्रीट पंगड बांद्रा मुंबई आणि सर्व संगाता मेळून ही जागरणाची रात आमी चलोवन व्हरता। व्हड संख्येन येवन ह्या दैवीक रातीचो अनुभव करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता। फेस्ता बाबतीं ऑक्टोबरच्या 16 तारखेर हांगासर बृहत रक्तदान शिबीर तशेंच भलायकी तपासणेचें शिबीर आसा केलां। ह्या भलायकी तपासणेच्या शिबिरा वेळार दोळ्यांचे ऑपरेशन करूंक आसलेल्यांक मुक्त दोळ्यांचें ऑपरेशन तशेंच दांताचे फिलिंग्स आनी पुरा धर्मार्थ करतात। देखून ह्या शिबिरांत वांटेली सावन सडीक कुडीची भलायकी जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता। फेस्ता तयार जावन 9 दिसांचें नोवेन ऑक्टोबरच्या 19 तारखेर तावन आरंभ जाता। सकाळीं 10 वरार बावटो बार्न ह्या नोवेनाची सुरवात आमी 19 तारखेर करता। सवाय 10 वरार दैवीक खगोळचो तेर्स उपरांत 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 वरां आयलेल्या भक्तिकांक जेवण। ऑक्टोबरच्या 23 तारखेर हांगासर वजांचो पुरसांव आमी आसा करता। ऑक्टोबरच्या 23 तारखेर आयतार संजे 4 वरार पक्षिकेरे पेंडेन तावन वजांचो पुरसांव प्रारंभ जाता। सर्वेस्परा देवान केल्ल्या बरेपणा लागून उजी बांदूंक ह्या संदर्भात तुमकां आमी आपोवणें दिता। ताच्या उपरांत हांगासर ऑक्टोबरच्या 23 तारखेर संजेर 5 वरार हांगासर कुंपरेच्या मिसाचे संभ्रमीक बलिदान चलतलें। ताच्या उपरांत एवकरिस्तीक पुरसांव आसतलो आनी त्या राती आयलेल्या भक्तिकांक जेवण आसतलें। 25 तारीख सामुहीक काजाराचो दीस आमी संभ्रमता। त्या दिसा सकाळीं 9:30 वरार सामुहीक काजाराचे संभ्रमाचे मीस आमचे देशचे विगार जनरल भोवमानादीक मॅक्सिम नोरोन्ना बाप ते भेटयतले। उपरांत काजाराचें कार्य आमच्या जुबली मेमोरियल सभा हॉलांत चलतलें। आयिल्ल्या भक्तिकांक त्या दिसा जेवणाची मांडावळ आसा। 27 तारीख ब्रेस्तारा बेसपाचो दीस संजे 6 वरार सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वाचन पक्षिकेरे पेंटेंत चलतलें। उपरांत चेरेलाचो पुरसांव इगर्चे कुशीन आसतलो। उपरांत संभ्रमी मिसाचें बलिदान आनी नोवेन सक्रामेंताचें आशिर्वाचन ताच्या उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसा। 28 तारीख शुक्रार फेस्ताचो संभ्रमाचो दीस। त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरार हांगासर सादें मीस 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमी मीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आमच्या दिसचे आदले गोळी बाप अधिक मनादी दोतोर लुईस पौल सोज। ह्या फेस्ता संदर्भात आसा करच्या हर एक फेस्ताच्या कार्यांत तुमकां मोगाचो स्वागत मागता। फेस्ता बाबतीं मुड्दोम तशेंच मिसां दिवंक तुमकां आसा तर तुमी वेळार ऑफिसांत दिवची। तशेंच हांगासर धाडलेल्या त्या नंबराक फोन करून माहीत तुमी विचारयेत। तशेंच फेस्ता बाबतीं पिर्जेंत दिवन तुमी सहकार दिवंक उलो दिता। तशेंच फेस्ता बाबतीं मुड्दोम मिसां आनी तुमच्या कुशेचें दान दिवन सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता। 29 तारखेर 29 त्या दिसा शनिवारा संजेर 6 वरार हांगासर तुळू नाटक आसतलो। कुशाल भटची म्हणलो तुळू नाटक हो आमी खेळोवन दाखयता आनी ह्या नाटकांत वांटेली सावन कुशालाय जोड घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता। फेस्ता बाबतीं आसा करच्या सर्व कार्यांत तुमकां मोगाचो स्वागत पटयता। व्हड्या संख्यान ह्या पुणतळा तुमी येया। भोवतान देवा लागीं सरया, जेजूची बेसांवां जोडया म्हळ्यार संदेशाकाल भोवतान तुमी सुमेस्त कश्ट येतलें वजन वयतलीं सुम्या संगी येया आनी खंडीत सुमी तुमकां विशव दितलो, तुमकां जैत दितलो, संतोश दितलो, समाधान दितलो। असल्या भरवशान ही दबाजी परब आचरण करूंक तुमकां आमी आपोवणें दितना तुमकां सर्व मोगाचें आपोवणें दिता। तुमकां समेस्तां देव बरें करूं।